जमीन हडप करपांच्या प्रकरणात आनीकय चड जाणांक अटक जावपाची शक्यताय आसा। SIT फास्ट ट्रॅक तत्वांचेर चौकशी करीत आसा। जमीन हडपा संबंधी कागाळ SIT व पुलिसांकडे दाखल करची म्हूण मुखेलमंत्र्यान नागरिकांक आवाहन केला। अर्डेक्सको खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। SIT कितले केसी अजूनपर्यंत SIT कडे येयले आनी कितले येवपाच्यो? SIT कडे हांव सहज काल SIT कडे एक रिव्ह्यू घेतालो। आतां मेन केस जी आसा ही खूब व्हडली केस आसा। तितूंतल्यान 2 जाणांक अरेस्ट जाले। म्हाका दिसता आनीकूय लोक अरेस्ट जावपाच्या वाटेर आसा। तांच्यांनी जे आनी खूब फास्ट ट्रॅकान इन्वेस्टिगेशन सुरू केलां। तांच्यांनी काडलेल्यो त्यो 16-17 प्रॉपर्टीज खास करून बार्देस तिसवाडी ह्या तालुक्यांतल्यो आसा। बट ते पळयल्या उपरांत आनीकूय बी केसीस म्हणजे 20-22 केसीस वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशना वयल्यान SIT कडेन धाडल्या। लोक आतां इंडिविज्युअल सगळे हाडून बरोवन दिवपाक लागले, हांगा हें जालां तें जालां। म्हाज्या लोकांक आव्हान आसा की तुमी डायरेक्टली SITक मार्क करा जाल्यार पुलीस स्टेशनाचेर दियात। तुमकां जी केस खबर आहा ती पुलीस स्टेशना कडेन दियात आनी प्रिलिमिनरी तिचेर इन्क्वायरी सुरू जातली आनी इन डिटेलान वचूंक जाय त्या जाग्यार आमची SIT एक्ट जातली। पण नक्कीच एक आसा म्हणजे ज्यो आमी म्हणटा की युनिनमस प्रॉपर्टी, जे कोण फॉरेन कंट्रीर आसा जेचे कोण ओनर अस्तित्वात ना तेच्यो प्रॉपर्टी ज्यो दुसऱ्यांक विकल्या आनी हडप केल्यात त्यो करपाक मेळच्यो ना। कारण अशा पद्दतीच्यो प्रॉपर्टी जर आसत जाल्यार त्यो सरकाराच्यो प्रॉपर्टीज आसतात।